डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा एरिया मेंटेन सगळे वाढलेले समर्पण लागते. घर, कुटुंब, मुले. गोवा शहरी राज्य संस्थेच्या पालिकेचे मुख्याधिकारी श्रीमान भानुहरी, संस्थेचे मुख्य प्रकल्प अधिकारी आदरणीय अंकुश शाह मुजावर यांचंही आम्ही या ठिकाणी स्वागत कार्य करत असतो. श्री सिद्धेश गडेकर इत्य दीप्त स्वतः प्रकाशित होऊन दुसऱ्याला प्रकाशित करणारा हा मांगल्याचा दिवा आज इथं प्रज्वलित होत आहे. तेजाने एकटेपणाची, कधी कधी असहाय्यतेची. सर नक्की हॉस्पिटल केन्ना सुरू जातले आमचे हॉस्पिटल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह हांवें ऑलरेडी विधानसभेत मी सांगला केदार रायकर म्हणून डॉक्टरांनी केल्या तिथं मी विषय काढलेलो आणि ते आम्ही एक ते पूर्ण तालुक्याक त्याचा फायदो जातलो म्हणून हांवें आतां पर्यंत आमचे कडेन हँडओव्हर जावंक ना. त्या हँडओव्हर आमी परत एकदा आमी तेजेर कॉम्प्रिहेन्सिवली जे कितें स्पेशालिटी आमी थंय चालू करूं शकता. आणि मेन म्हणजे तेजी मागणी आहा की आमी ते सब डिस्ट्रिक्ट न्हू ते आमी एक सब डिस्ट्रिक्ट आनी लिंक हॉस्पिटल न्हू लिंक चुकी जावं शकता एक रिसर्च सेंटर म्हणून आनी प्लस हेल्थ हॉस्पिटल आनी रिसर्च सेंटर कितें नांव आमी दवरपाचें फायल ऑलरेडी बूक केलें. आतां तुमी म्हणटले की दर फावट पूण आमकां एज इट इज आतां पर्यंत हँडओव्हर जेन्ना जातले पूण आमी ते रावूंक ना. आमी हँडओव्हर जेन्ना जातले तेजे पयलीं आमी GSIDC कडेन आमी ऑलरेडी एक प्रपोजल धाडला की तुमीच आमकां इक्विपमेंट प्रोक्यूर करून दिवचे पूण ते सगळे मुख्यमंत्री कडेन आतां विधानसभा जावन चर्चा जातली. दोन्ही आयज बाब जी तालुकर आनी आमचो बाब प्रवीण दोगूय आसतले आनी तेंचे एक तालुक्या खातीर तो हॉस्पिटल आनी ते हॉस्पिटल ते जे सुरू जाल्ले जे भारतीय जनता पार्टीचे एकूच आशिल्ले की बऱ्यापैकी सोयी सुविधा आनी आरोग्य सेवा लोकांक गावपाक जाय. आता कितें जाल्लें एक 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 गोष्ट धाडपाच्या ऐवजी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रपोजल कुडचोरेचें हॉस्पिटल, पेडणेचें हॉस्पिटल, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जे कितें डेफिशियन्सीज आहा सांगेचें हॉस्पिटल आनी त्याच बरोबर आनी एक दोन हॉस्पिटलाचे आमी घेतल्या आनी ते आमी कॉम्प्रिहेन्सिवली आमी PhDंतल्यान आमी मुख्यमंत्री कडेन पावयतले आनी तेजे नंतर चर्चा जातली 3-4 गोष्टीचेर म्हणजे आमी ह्या मतदारसंघान ह्या तालुक्यान योग्य तरेची सेवा पेडणेच्या लोकांक गावंक जाय. कित्याक हॉस्पिटल बेश्टे नांवा खातीर आमी चालू करूं शकना. हांव तुमकां स्पश्ट सांगता मातशे डिले जाल्यार उपकारता पूण ते लोकांक योग्य तरेची फेसिलिटी गावपाची गरज आहा आनी हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आनी आमचे मुख्यमंत्री ते करतले. आनी म्हाका खात्री आहा की आमी ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान लोकांचे जे एस्पिरेशन हांव एस्पिरेशन परत परत वापरता. तूं म्हणटलो कित्याक वापरता कारण लोकांचे जे भावना ते समजून घेवन त्या दर्जेचे हॉस्पिटल आतां इतले व्हडले आमी 120 कोटीचे वयर गेले ते पूण त्याच तरेचे फेसिलिटी बी त्या लायनीन आसूंक जाय आनी हे फेसिलिटीज उपलब्ध करून दिवपाक काम चालू जाय. ते एप्लिकेशन आतां भरता आमी आनी तांकां डिस्पर्स दुसरे कडेन करता. सद्या कितें आहा 2-3 आतां गोवा मेडिकल कॉलेजान हांवें आतां फास्ट ट्रॅकार विधानसभा बी जाली आतां सगळे. मेन म्हणजे आता तुम्ही पळयतले की अमित म्हादेव आयज अमित म्हादेव पद्मश्री अमित म्हादेव मुंबईचो नामनेचो डॉक्टर तो डॉक्टर आता थंय सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार करता. गॅस्ट्रो खातीर आमी सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी घालता गोवा मेडिकल कॉलेजान. आमी आता तुम्ही म्हणटले की गोवा मेडिकल कॉलेजान विधानसभेत प्रश्न आशिल्लो की 3 ऑपरेशन थिएटर तुवें चालू केल्या 11चे आउट ऑफ 11 कित्या खातीर केल्या कित्याक ते बिल्डींग भुरग्यांची ते कन्स्ट्रक्शनाक घेतल्या म्हणून हे सगळे स्टडीज एंड क्लासीस ह्या सायडीक आयल्या म्हण आनी घालपाचे आनी जागो खंय म्हणून आमी हे सगळे गोष्टी कोणाक कळना ह्यो गोष्टी भितरल्यो गोष्टी कितें आहा म्हणून आमी कांय डिपार्टमेंट्स आमी हे घेतल्या शिफ्ट केल्या. आयज कार्डिओथोरेसीक आनी आमचे कार्डियाक पूर्णपणे शिफ्ट जाला. आमकां काही एनेस्थेटिस्टाची गरज आहा पण ते एनेस्थेटिस्ट गावले मागीर आमी न्यूरो डिपार्टमेंट थंय शिफ्ट करपाचें आमचें चल्लां. म्हणजे हे तुमी म्हणटाले डॉक्टर जायते डॉक्टर अवेलेबल आहा जायते गोंयचे बी नामनेचे डॉक्टर भायर जे आहा ते गोंयान येवंक सोदता आनी तुमी पळयतले की आमी ज्या तरेची सॅलरी दिता एक डॉक्टर आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसवर 14 लाख रुपया आमी सॅलरी दिता म्हणून नवो कायदो हाडपाक हांवें केला. नवो फायल मूव केले जे खंय
जॉब 10 लाखा वयर काय 8 लाखा वयर सॅलरी घेता तेका आनी प्रायव्हेट प्रॅक्टीस ना, थंय गोवा मेडिकल कॉलेजान त्यांनी लक्ष दिवपाची गरज आहे. आया इतले 14 लाख तुम्ही सॅलरी घेऊन जर तुम्ही भायर प्रायव्हेट प्रॅक्टीस केल्यार मागीर सामान्य जनतेचे कितें जातले. प्लस ओपीडीची टायमिंग वाडोवपाची आमी ठरयल्या. हे आता सगळ्या गोष्टी ह्या दिसांनी जातले. डॉक्टर गावतले. पेडणे तालुके एक लक्षात घ्या तुम्ही, तुमचो तालुका जो हा हे तालुका सगळ्या गोंया राज्यात मुख्यमंत्रीकडे केन्ना केन्ना चर्चा करता, आमचे केंद्र आमचे मंत्रीकडे आम्ही चर्चा करता की सगळ्यात फास्टेस्ट डेव्हलपिंग तालुका म्हणतात ते पेडणे तालुका. विमानतळ यायला, कनेक्टिव्हिटी जायत्यो गोष्टी जावंक लागले. आणि म्हणूनच आमकां आरोग्य बी सेवा त्या दर्जेचे करपाक जाय. आणि हे सगळ्या गोष्टी म्हणून हांव मागीर विचार केले की कशें कितें हांवें वचपाक जाय. ते पळय उलोवपाक, भाशण दिवपाक, प्रेस बाईट दिवपाक सगळ्यात सोपी गोष्ट. हांव करतलो अशें करतलो तशें ना, ते कठीण आसता कांय गोष्टी. आणि आमी ते कठीण गोष्टी सोपे करपाक म्हणून आमी डॉक्टरूच नेमला. बाबा तूं हे कॉम्प्रिहेन्सिवली कर, जे फेसिलिटीज हांगा आसतल्यो त्या फेसिलिटीचे प्रमाणे कितें स्टाफिंग लागतले ह्यो गोष्टी दोन्ही प्रपोजल पॅरलरी PhD कडे धाडून दी. पब्लीक हेल्थांतले मागीर आमी फायनान्स मुख्यमंत्री कडे धाडून कॅबिनेटान आमी व्हरतले. कडेन टायअप करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलोच. प्रयत्न न्हू, आमी लॉन्च जेन्ना करतले दोन्ही हॉस्पिटल लिंक म्हणजे आमचे थोडे स्पेशलिस्ट हांगा येवन ओपीडी चलयतले. ना ते मागणी केल्या. आयज प्रवीण आर्लेकर असो काय जीत आरोलकर असो दोन्ही आमदारांची मागणी हा की हे लिंक हॉस्पिटल आसूंक जाय. पयर जितान बी विधानसभेन बी म्हटला की हे लिंक हॉस्पिटल, लिंक चुकीचो शब्द. एक्चुअली ओपीडी चलोवपाक जाय. पयर प्रवीणान बी उलयला, जितान बी सांगला म्हाका की हे सगळे गोष्टी जावपाक जाय. पण आमी हे सगळे गोष्टी करतले. हे कॉम्प्रिहेन्सिव प्रपोजल जाले उपरांत तेंच्या वांगडा मिटींग घेवन हे तालुक्याच्या खातीर कितें बरें आहा. आणि तालुक्याचो विषय सोडून दी, आयज हे तालुक्यान जाय ते लोक हांगा येवन रावल्या, जाय ते लोक जाय तरेतरेचे डेव्हलपमेंट जाता. त्या डेव्हलपमेंटा जेन्ना सामान्य जनतेक त्रास जावंक जाय, ते बाकीचे डेव्हलपमेंट जावं पण सामान्य जनतेक आनी गरीब मनशाक योग्य तरेची सेवा गावंक जाय. हे म्हाजी जबाबदारी आहा आनी मुख्यमंत्रीची जबाबदारी आहा. हांव मुख्यमंत्री कडेन बसून तेंचे गायडन्स बी घेवन ते बरोबर आमी दोगूय वाट काडपाची गरज आहा की आमकां कशें कितें वचूंक जाय. 2-3 सेंटर ऑफ एक्सलन्स हांगा हाडपाची गरज आहा. पळय 140 कोटी खर्च करून जर मनशाक म्हापश्यां वयचे पडले तर फायदो कितें हो प्रश्न म्हाका पडटा. आनी म्हणून आमी हे जेन्ना हँडओव्हर आमकां जातले तो पर्यंत आमी बाकीचे सगळे बॅकग्राऊंड काम आमी करून घेवन मातसो वेळ फुडें फाटी जावं येत पण आमी हे योग्य तरेन चालू करपाचो प्रयत्न आसा. जॉब ऑपॉर्च्युनिटी पेडणे तालुक्यात पेडण्याच्या लोकांकूच संदी गावंक जाय आनी जे पेडण्याच्या लोकांक तांकां प्रायोरिटी गावंक जाय. आयज तुमी पळयतले की जेन्ना जेन्ना कितें येता संबंधीत विशय जो येता पेडण्याच्याच भुरग्यांक आनी पेडण्याच्या लोकांक संदी गावपाची. म्हाका शब्द तरी समजून तुमी घेवपाक गरज. हांव मंत्री मॅडम नागवेकरान सांगलें की बाबा हे C क्लास म्युन्सिपालिटी हांगा पयशे घालपाची गरज आहा. आयज आमच्या मतदारसंघात बी आमी पयशे घातल्या. सरकार मुख्यमंत्री कडल्यान सँक्शन घेवन हांवें ते करून घेतल्या. कित्या खातीर म्हाजो सगळ्यात गरीबांतलो गरीब म्हणजे म्हाजोच गरीब न्हू. हांगा पेडणे बी गांवांत गेल्यार बी लोक गरीब लोक आहा. ह्या गरीब लोकांक बी दिसूंक जाय की बाबा आपले राहणीमान सुदरता सरकार आणि हे सरकारूच आमी योग्य सरकार भारतीय जनता पार्टीचे ते आमचे कितें तरी बरें करूं शकता. पळय हांवें 70 हांव करूं शकलो तर म्हाका दिसता प्रवीण हांगा करतलोच. आनी जाका कोण आमी बॅकींग आमी आमचे आज सरकाराचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सगळे कडेन युनिफॉर्मली डेव्हलपमेंट करता. आनी एक लक्षात तुमी घ्या 70 सांबाळप सोपी न्हू. आयज 70 प्रकल्प आमी फुडें व्हरूंक शकता. देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजीचे नांव हांव सदां घेता. सर आणि एक प्रश्न आसलो, सध्या मोरजे जी हॉटेलां आसा ती काही त्यांची जे घाण पाणी आसता पळय ते दर्यान सोडपाचो प्रकार सुरू आसा सर. पण ते आरोग्य खाते त्याचेर आरोग्य खात्याचे जे कितें रूल रेग्युलेशन आरोग्य खाते म्हाका दिसता आरोग्य आनी एनवायरमेंट दोगांचे हे आसतले. कारण हॉटेलां संबंधीत सगळे NOC ते एनवायरमेंट आनी खाते आमचे मर्यादीत जे कितें पावर आहा तेजेर हांव लक्ष घालपाक लायता. पत्रकारा कडेन कितें जर विशय स्पेसिफीक आसलो तर म्हाजे कडेन WhatsAppचेर धाडून दिया. थँक्यू. बरें करून बरें. आनी आतां काय मेळप जावचें ना. गणेश चतुर्थीचे तुमकां सगळ्यांक तुमच्या परिवाराक शुभेच्छा, पेडण्याच्या लोकांक शुभेच्छा. तुम्ही पळयतात GNH. What you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Enough said, it's in, so I joined the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream.